नमस्कार. विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज हांव श्रीमती सुधा मूर्ती हांणी बरयली समुद्राच्या उद्दाक इत्या मिटशें म्हणून एक काणी सांगता. एक गांवांतू वसंत म्हूण एक चेलो आशिल्लो. ताका आना मनांची तशें जावन तो तागेले अण्णा ओट राबो वता. अण्णा चांगूची ताका भाव म्हळ्यार मोग आसा. जाल्यार वन्नी भारी जोरू. तिका कांय खुश जायना वसंतान तांगेलो ट्राबो येवचें. ती ताका कितली बाद येता तितली बाद दिता, कितलें काम करूं येता तितलें गरयता, ताका समो पोट्टाकय घालना. अण्णाक कळटा बायलेन करचें, जाल्यार ताका बायलेल्या उलोवची धैर्य ना, ती ताकाय बिश्टान दवरता. एक दिवस तागेले वन्नी वसंताक रानां वचून राकूड हाडी म्हूण पेटयता. तो तागेले कुराडी घेवन वतना सांजे जाला. थंय वचून राकूड पुरा ओट्टू करून एक भोर करून राकडां भोर करून तो घरा येता. रात तर आशिल्ली. येवची गडबडेन ताका कुराडी थंय विसरता. घराल्या येतना वन्नी ताका सुरवे बिश्टायता, इतली वेळ करून आयला हांवें आनी हांव केन्ना रांदप करचें म्हूण म्हणटा. मागीर कुराडी खंयस सोण आयला हांवें, तूं आत्ता वस घेवन यो म्हूण सांगता. पाप तो कळकाक वता. चान्नी ना आशिल्ली. रानां भितर खंयकी वचून पळयता तो. वाट मेळना ताका. इकडे दूर ताका एक उजवाडसो दिसता. तो थंय वता. थंय वचून पळयल्यार थंय मस्त जन कुंट मनश, डॉर्फ म्हणटा नवे गुडे मनश. ताका भारी खुश जाता तांकां पळोवन. तांणी हागेल कुराडी हातान धरल्या. एकल्याल्या हातान दुखून एकल्याल्या हातान तांणी घालतरच ते आनी मदें उज्ज केला. आनी त्या उज्ज्या सुत्त तांणी ह्या कुराडी घेवन नर्तन करतर आसाची. खुशी जाता तांकां पळयतना. तो थंय बसून तांगेलो उज्जो ओडवतर येतना आनी इतलें राकूड घालून उज्ज जळयतर राबता. एक मंतार कुळ्ळ मनीस तागेले येवन सांगता, तूं वय यो आमगेलो ओटो नर्तनाक म्हूण सांगता. तो नाका म्हणटा आनी तांकांची उज्जो जळयतर राबता. फाल्लितांय तांणी नर्तन करताची. मागीर तागेले येवन भारी गम्मत जालें आमकां. तूं वय आमकां मस्त सहाय केलो, तुका एक उडगीर दिताची आमी म्हूण सांगून एक हायणो दिताची. आनी सांगताची हो हायणो तुगेले तोंडा येद्रा दवरून हालय वारी घाली आनी तुका कसो जावका तें निमगी. तें पुरा तुगेले येद्रा प्रत्यक्ष जाता. तुका पूर म्हूण दिसल्यार भरपूर 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 म्हूण 3 पण सांग, तें राबता म्हूण सांगता. आनी तांणी वताची खंय म्हणून हाका कळना. हो तें परीक्ष करुया म्हणून ताका जोर भूक जेतर आशिल्ली नवे. हायणो तोंडा येद्रा दवरून हालयता आनी म्हाका एक जेवण जाय म्हूण निमगिता. तितली भितरी तागेले येद्राक एक व्हडली ताट येता. तातूंत नमुन्या खाण जेवण रांदई फल गोडशें पुरो आसता. भरपूर 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 म्हणटा तो. तें थंय राबता. आयकोन जेवता. मागीर लेखता आनी कसल्या वपास हांव अण्णाल्या आनी वन्नेल्या वच्चें. कशी हो हायणस न्हय, म्हाका जाय जाल्यार पुरा मेळटा. हांव इंगड खंय वचून म्हगेलें घर कोण राबता म्हूण लेखून थंय दुखून खंयकी एकडे दूर वता आनी त्या हायण्याले निमगून ताका जाय जाल्यार पुरा हाडून घेता आनी एक चंद घर कोण घेवन थंय राबता तो. थोड्या काळान वसंत गम्मतेर आसा खंय म्हणल खबर अण्णा आनी वन्नेक कळटा. तें कशी म्हूण लेखून तें पळोवया म्हूण दोगय सोदून वसंतार घरा येताची. पळयल्यार वय लायक घरां भितर पुरा लायक सामान. कशी म्हणून वन्नी सांगता अण्णाले निमगी तागेले कशी पूण निमगी म्हूण सांगता. हो बायलेन सांगिल्ली बरी तागेले वचून निमगिता. कशी रे वसंता हें पुरा साध्य जालें तुका म्हूण म्हणटा. तें कांय ना अण्णा अशी म्हूण तो पुरा तागेले हायण्याक खबर सांगता. हांव तें तोंडा येद्रा दवरून हालयले कुडलें म्हाका जाय जाल्यार येता. मागीर हांव तें भरपूर अण्णा तितलें आयकूच पुरसद ना. हायण्या निमित्त मेळटा म्हणले कुडलें तो बायलेल्या धांवता सांगूक. कशी राबो का म्हणल विशय तो आयकना. वचून बायलेल्या सांगता अशी खंय गो त्या हायण्यान ताका पुरा मेळ्ळें खंय म्हणून. हां आमी आज रात्री तो हायणो खांपून घेवन हांगा दुखून धांवया म्हूण म्हणटा ती. तशी हिची रात्री वसंता न्हीद पडल तेन्ना तांणी दोगय त्या हायणो खांपताची आनी इतलें सामानूय खांपता ती. म्हारग आशिल्ले विशय पुरा 2 घोणी भितर घालून थंय दुखून धांवता तांणी. वचून तांणी एक बंदरा येवन पावताची. थंय एक जहाज प्रयाणाक तयार जावन राबला. तेन्ना तांणी लेखताची वापास कसले आमगेले गांवां वचचें, विंगड एक देशा वचचें आनी नवें घर कोण गंमतेर राबया म्हणून सांगताची. आनी तांणी त्या जहाजार चडताची.
ते जहाजा मुखेलो तांगेल्या निमगे तर तुम्ही कोण नवे मनशे दिसता म्हाका हांगाचे न्हयशे दिसता म्हणून सांगता. वय वय आम्ही मिठा व्यापारी व्यारेले पण आम्ही मीठ घेऊन आयल्यांची विंगड देशा वचून आमगेलो व्यार वाडोवचे खातीर म्हणून सांगता ती. हां येयाची म्हणून म्हणटा तो. तांणी चढतरी मागीर जहाज प्रयाण भायर सरता. चिके दूर वतना तो रांदपो येवन मुखेलाल्या सांगता, व्हडली चुकी जाल्ली म्हगेली, हांव मीठ हाडूं विसरलो, आतां हांकां पुरा कसं वाडचें हांवें म्हणटा, चेप्पे वाडचे रांदप म्हणून. तेन्ना तो सांगता, हां कांय भिवू नाका, दोग जाण मिठ्ठा व्यारे लायल्यांचे हांव तागेल्या देखून घेवन दिता तुका म्हणून सांगून तो वचून तुमगेल्यान तुला एक घोणी म्हाका दियाची मीठ हांव दूड दिता म्हणून सांगता. हांकां कसं सांगचें म्हूण कळना, ना म्हळ्यार पट्टी सांगेल म्हूण येता न्हय, जायत म्हूण म्हणटाची. आलोचन करतना वन्ने उडगास येता, हायणच न्हू आमगे लागीं, भंय कसले जायत आमी निमगुया म्हणून सांगता. आनी हायणो तोंडा येद्रा दवरून मिठ्ठा घोणी जायी म्हूण निमगिताची. तितले भितरी मिठ्ठा घोणी रपा 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 घोणी घोणी येवन पडटा तांगेले येद्राक. थंग भंय दिसता, यो इतली घोणी कसो करची म्हूण तो जाल तितले समुद्रा उड्डोवच्या पळयता, जायना त्या नमन्या घोणी पडतरच अशी. रब्बोच कशी म्हूण वतना पुरो 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 म्हणटाची रब्बना. आनी नाका 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 म्हूण म्हणटाची. चड जाल्ले चड जाल्ले चड जाल्ले म्हणटाची. ते भरपूर जाल्ले म्हूण तम्मान सांगिल्लें ताणें आयकनी. कसो करची म्हूण कळना हांकां. मिठ्ठा घोणी पोण 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 जहाज उलटा जावन बुडोवन वता. हें खबर कशकी कशकी ते कुळ्ळ मनशाक कळटा. तांणी थंय येवन तांगेलेची शक्तीन तें मीठ येवचेर राबयताची. जाल्यार तितले भितरी हें जहाजा आशिल्लें मिठ्ठा घोणी पुरा मीठ खीर न्हू समुद्रा उद्दा मीठ जावन गेली काय. अशी एक गंमत काणी चिरडवानो अनेक वरांतू नव काणी ओट्टू मेळया. नमस्कार.